भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार, आयच्या राउंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार। अधिवेशन लागीं पावता आनी अधिवेशन स्टार्ट जावच्या पयलींच कितल्योश्योच घडामोडी जावपाक लागल्यात। तातूंतल्यान म्हाका दिसता इलेक्शन जे हार्डली 1.5 वर्सांचेर पावलां ताची नांदी ह्या अधिवेशनान जातली काय कितें अशी सद्याक परिस्थिती आसा। लौकीक बाब शिलकार आसा आमचे बरोबर, पांडुरंग बाब गांवकर आसात आनी पयलो विशय जो आसा आमी सत्ताधाऱ्यावेल्यान सुरवात करया। लौकीक खूब दिसांनी आमी पळयलें की लेंगदी अधिवेशन आसा। फाटलें जेन्ना लेंगदी अधिवेशन जाल्लें तेन्ना सरकाराक बरेच तुगेले विरोधकांनी मेळून तुगेले सामकें ट्रॅप केल्ले वेगवेगळ्या विशयांचेर। सो ह्या खेपेक सरकारानच सत्ताधाऱ्यांच्या आमदारांची मिटींग घेतली फ्लोर मॅनेजमेंट करपा खातीर। सो जनरली अशी गजाली घडनात, कारण फ्लोर मॅनेजमेंट ही जनरली ते इंटरनली करून एकदां हें करतात। अशी सारकी फॉर्मल सारकी मिटींग फॉलोड बाय लंच बिंच जनरली जायना। सो हे कितें जालें आनी कित्या खातीर जालें? हरशी त्यांची पहिली मिटींग जाल्या अशी सेशनाच्या टायमार, म्हणजे अलायन्स पार्टनरांक सुद्दां घेवन एक जाल्या, पण हे फावट तांकां मेनली घेवचे फाटली 2-3 सेशनाची जाली, कमी दिसांची जाली आनी जे आरोपूय जाताले तशें की कमी दिसाची सेशन करता आनी हें सेशन व्हडलें दवरलां। आनी जेन्ना खंयच्या सरकाराचो टर्म सोंपपाक येता पळय न्हू तेन्ना ऑपोजिशनूय तशेंच एग्रेसीव जाल्ले आसता। खुबशे विशय आसता जे कंप्लीट जावना वा जे विशय कॉन्ट्रोवर्सीन आहा ते सगळ्यांचेर सुरवातेक सुद्दां कोणी वगीर रावला ते सरकाराचो जितलो एक वर्स उरला 1.5 वर्स उरला असो टायम येता तेन्ना ते चड तेंचेर हें करता, चड ते स्ट्रेस करप जाता, ऑपोजिशनूय ते लावन दवरता। सो आतां 15 दिसांचें जेन्ना सेशन आहा आनी तशे विशयूय आहा गोंया भितर जे विरोधकांक इजी एवेलेबल अशे विशय आहा, असल्या टायमार फ्लोर मॅनेजमेंट खूब म्हत्वाचें। ते फ्लोर मॅनेजमेंट मेनली अशी चड इम्पॉर्टंट आसता ते ऑपोजिशन सायडीक तेंच्यांनी 7 जेन्ना आमदार आहा तेंच्यांनी चड तयारी करपाक जाय, पण ती तयारी आमकां दिसना हे फावट। आनी रुलिंगान ते 7 जाणूच ऑपोजिशन आसतना सुद्दां ते 7 जाणांक टॅकल करपाक सगळ्यान मोठी अशी तयारी केली। काल तेंची मिटींग जाली, मिटींगेक अलायन्स पार्टनराचे म्हणजे पक्ष MG यांचे हांकां आपले अशें न्हू की फक्त BJPचे असले अशें ना, यांचे असले तेंचे सरकारान आहा, म्हणजे 33 आमदारांची ही मिटींग म्हटल्यार म्हणजे सुदीन बी काल पावना, कारण ते गोंया भायर आशिल्ले जे अवेलेबल असले ते येयले, मेन सगळेच आसले आनी वेगवेगळ्या विशयांचेर तेंचे भितर चर्चा जाल्या। म्हणजे फक्त अधिवेशनूच जालां अशें ना, थोड्यांचे विशय आसले तेवूय बी थंय प्लॅटफॉर्मार चर्चेक आयले। पक्ष शिस्तीचो परत विशय दामोगडल्यान परत थंय नरेट जाला म्हणून कळटा। तेजे पयलीं एक दीस पयलीं काय 2 दीस पयलीं तेंच्यांनी कोर ग्रूप मिटींग घेतलेली, थंय खुबशे विशय चर्चेक आयले। सो एकंदरीत आमकां मेन म्हणपाचें म्हटल्यार सरकार पक्षान चड तयारी केल्या 7 जाणांक टॅकल करपाक। एक वेळ अशें आसूं शकता तेजो भाग की ह्या 33 मदीं खुबशे जाण आहा तांकां टॅकल करचें पडटलें, म्हणजे तांकां थंय थारोवपाचें। कांय विरोधक भितरूच आहा अशें पांडुरंग, ही एक विचित्र परिस्थिती आसा। कांय विरोधक सद्याक सत्ताधारी पक्षाकच आसात, जे विरोधक अधिकृत आसात ते आपूण सत्ताधारी आशिल्ल्या भशेन वागतात। तांची इतली बरे हितसंबंध सद्या सत्ताधाऱ्यां कडेन आसात। ही मिटींग जी जाली हातूंतल्यान कितें दिसता की सरकार 33 आमदार आसून सुद्दां अधिवेशनाची प्रचंड तयारी करता फाटला एक 2-3 सेशनांचो लेंगदी सेशनांचो अनुभव पळोवन। आणि दुसरे वटेन ऑपोजिशनाचे येवया आमी, तांची परिस्थिती काल कितें आशिल्ली ती, बट सरकाराच्या मनाक चल्लें कितें? निश्चितच प्रमोद, तुवें म्हटलें अशें की 15 दिसाचें अधिवेशन जें आसा तें आनी एकूच फुडल्या वर्सा मेळटलें, पूण फुडल्या वर्सा तूं म्हणटा अशें इलेक्शनाचो तेन्ना एक हें सुरू जातलो, बोवाळ जो आसा तो सुरू जातलो। पूण हें जें सेशन आसा हें कित्याक गरजेचें की आत्तां ऑपोजिशन जे आसा ते त्यांची अलायन्स जे आसा काय ना हाचेर घुसपाक गोंधळ आसा। आतां तेंचोय टेस्ट आसा हेतून, ह्या 15 दिसाच्या हेतून एसेंब्ली सेशनांत विरोधक जे आसात काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आप आनी विरेश बोरकर RJP ह्या 7 जाणांचोय चाचणी आहा हे फावटी। ते कितें करतले ह्या 7 जाणांक जर टॅकल करतलो जाल्यार ह्या सेशनान म्हाका दिसता फाटले फावटी जे खूब फावटी लूप होल्स दिसलेले आसात
ऑपोजिशनांतले कोण तरी आमदार उठोवन सरकाराक प्रश्न करताले. म्हाका अशें दिसता की कांय वेळार की स्पिकरा कडल्यान विजयक चड टायम मेळटा कितें ऑपोजिशनान उलोवपाक. म्हणजे विजय जेन्ना सत्ताधारीचेर हे मारतालो चडाय मारतालो तेन्ना विजयक म्हणजे तो कोणाचे ताका कोण बसय म्हणून नाशिल्लो व्हडलेशें आनी तो उलयत वयतालो. सो म्हाका दिसता की आतां कशें जाता मंत्रीमंडळ फेरबदल जावपाचें आसा. स्पीकर मंत्री मंडळान येवपाचो आसा. सो हो जे सेशन आसा हे फक्त 7 जाणांचे ऑपोजिशनाचे टेस्टीचे न्ही, हे स्पिकराच्या टेस्टीचे आसा. तेकाय सत्ताधारी पक्षाक बरो करून घेवचो पडटलो. या सेशना भितर खूब जाणांची लॉयल्टी टेस्ट जातली. लॉयल्टी टेस्ट आणि तू जे म्हणटा इन्क्रिमेंटाचो टायम येता आता अप्रेझल जातली म्हणटा. आणि तू जे म्हणटा की सत्ताधारी भितर खूब जाण ऑपोजिशन आहा म्हणून उलयले. पण आता म्हाका दिसता बीजेपीन हे अशी एक परिस्थिती हाडून दवरल्या की सेशन जाल्या उपरांत कोणाक भितर घेवपाचें, कोणाक बरी महामंडळां दिवपाची हाचेय ठरपाचें आसा. म्हणटकूच सत्ताधारींतल्या उरतलो कोणाचो पोर्टफोलिओ वतलो हेय आसा. प्रमोद 100% ह्या सेशनान सत्ताधारी आमदार जे आसात तेतूंतले सरकारचे चडाई मारतले किंवा टमणे मारतले हाची शक्यता खूब कमी आसा. म्हणून तांकां बीजेपीन अशे तरेन तयार केला आसतलें कालच्या हेतून की तुमी ऑपोजिशनाक थारावपाचें, धरपाचें, आडावपाचें, ब्लॉक करपाचें. सो एक वराचो क्वेश्चन अवर जो आसता तो जर 1-2-3 क्वेश्चन सत्ताधारींतल्या आमदाराक येयले तेजेवर चर्चा करीत करीत 15-20 मिनटां काडली जाल्यार ते क्वेश्चन अवर असोच वयतलो. सो म्हाका दिसता अशी एक स्ट्रॅटजी बीजेपीन कालच्या मिटिंगेन ठरयल्या आसा. लॉयल्टी टेस्ट म्हाका जे तुगे आवडले पांडुरंग बाब तुवें सांगलें हे सेशन म्हळ्यार सत्ताधारी आमदारांची लॉयल्टी टेस्ट. कारण त्या टेस्टी भितर जो तुगेलो बरो डिस्टिंक्शन मार्क घेवन पास जातलो ताकाच घडये फुडें मंत्रीपदां बरी महामंडळां किंवा बरे पोर्टफोलिओ मेळटले. लौकीक हांसता, लौकीक कितें हांसता, तुका ह्या लॉयल्टी टेस्टाचेर विश्वास ना काय? ही लॉयल्टी टेस्ट कशी जातली हें तूं आमकां सांगपाक सोदता. आतां सेशन जातलें पळय न्हू तितून अशे हें आहा, अशे भाग आहा तांकां खबर आहा की काय म्हणजे अशें आपले बाबा बरें जावचें ना. आतां समज एक केस घेतली आमी गोविंद गावडेची, ताका आतांच मंत्रिमंडळांतल्यान काडला, कला अकादमी तेजे कडल्यान घेतल्या, तेजे ते ऑफिसर आसले ते बी तशे ट्रान्सफर जाले आमी ते काल पयलेचे, म्हणजे खंयच तेजे हें दवरना. सो फुडें कितें लॉयल्टी टेस्ट वा फुडें कितें कितें मेळपाचें आहा तितून तेजो भाग खंय आसपाक शकना. अशे मनीस आहात जेंकां होप ना की आपले कितें जावपा हें जावपाचें आहा. काब्राला काडून आतां 2 वर्सां कंप्लीट जावपाक गेली, ताका परत तशें कांय पोजिशन मेळना. सो आनी ते सरकाराचे उलोवपी दुसरो तेवटेन मायकल जो सरकारान रावनूच सरकाराचेर खुबश्यो गजाली हायलायट करता. आसा तो खुबश्यो गजाली विशय आहा ते जे सरकाराक एक्चुली मागीर मार वयता, तो आमचोच आमदार उलयता, घरचा हेर बी आमी म्हणटा पळय ताका, तशें जाता. सो ह्यो गजाली आहा, म्हणजे फक्त लॉयल्टी टेस्ट घेवन पोजिशन दिवपाचें ना की ह्यो गजाली आहा ते सांबाळपाक जाय सरकाराक, म्हणून ह्यो सगळी तयारी ही म्हणून ही सगळी तयारी. आणि मायकलाचो घरचा हेर जो असता तो मायकलाचो हेर तो भरगच्च असता तुगेलो सारको. गडगंज असता तो हेर तो जेन्ना उबो रावन उलयता तेन्ना. आता दुसरो प्रश्न पांडुरंग बाबा विरोधकांचो. आता ते त्या वर्षान करता तयारी. आता ते 2 प्रश्न आहात, ते आपल्याला थोड्याक थाथरावपाक करता तयारी आणि दुसरी वटेच्यान विरोधक जे आसात ते बाबा फाल्यां कारण तूं म्हणटा तशें इश्यू तर भरपूर आसात. अशे कितलेशेच इश्यू आसात जांचेर विरोधक सत्ताधाऱ्याक कचाट्या धरपाक शकतात, ताज्याय खातीर तुगेले ते तयारी करतात. पण विरोधकच सध्या एकमेकाच्या हाता लागनात. कितें जालें तांचें? म्हाका दिसता प्रमोद की जे प्रयत्न तेंच्यांनी करपाक जाय आशिल्ले एकठांय येवपाचे ते सगळे प्रयत्न आतां मेरेन म्हाका दिसता फेल जाले अशें म्हाका दिसता. पुणून दुसरे वाटेन एसेंब्लीन लोकांचे प्रश्न हाडपा खातीर काँग्रेसी फाटले एक म्हयनोभर कितें ना कितें क्वेश्चन मागप लोकां कडल्यान, लोकां कडेन डिस्कशन चालू केलां आनी विजयने आपूण स्वतंत्र वचून लोकां कडेन प्रश्न हे करपाचे प्रयत्न सुरू केल्ले आसा. आम आदमी पार्टीचे तांचे ते एक सेटअप आसाच की ते गोंयांतले बरे बरे प्रश्न दोनूय आमदार जरी आसले ते दोगूच जरी आमदार आसले तर ते हाडटात आनी सगळ्यांक खबर आहा विरेश बोरकरूय हाडटा. सो 7 जाणां भितर आसा न्ही प्रमोद, म्हाका कोण हे दिसना कितें कमी पडटलें अशें दिसना. ते एकी कडेन आसो काय नसो. पूण फायनली कशें आहा फाटले फावटी सेशन जर पळयलें जाल्यार एडवोकेट कार्लोसाचो आनी विजयचे कंबायंड प्रश्न कितलेच आसताले.
ह्या हितून सेशनान दिसूं येता तशें चित्र दिसूं येता की दोगांचे कंबायन प्रश्न जे आसात म्हणटकूच ते खंय ना खंय अशे लागीं कडेन लागीं आहात त्यांचे प्रयत्न सुरू आहात लोकांचे प्रश्न मांडपाचे. पूण आतां ते 7 जाण एका वेळार उबे रावतले काय कितें म्हणजे एका फकाच्या सपोर्टाक रावतले काय कितें हे सेशनान म्हाका आमकां पळोवचें पडटा. अल्टिमेटली कितें एक वटेच्यान प्रश्न घालप किंवा खंयच्या इशूचेर उलोवप दुसऱ्या विशयाचेर फाल्यां खंयच्या म्हत्वाच्या हाजेर वोटींग आसता तेन्ना ते वोटिंगाक तुगेले सगळे जाण उबे रावतले ओपोजिशन म्हणून काय 2-3 जाण एबस्टेन बी जातले ही परिस्थिती आसतली. कितें जालां तांचें काल आतां पळय काँग्रेस आनी आम आदमी पक्षाचे आमदार थंय एकठांय येवन ताणें मिटींग केली. तातूंत भितरच अशी आसा की काँग्रेसीची आनी आम आदमी पार्टीची ह्या दोगी जाणांची हायकमांडाची तोंडां सद्याक 2 वटेन आहात. हांगच्या आमदाराक दिसता की आमी एकमेकाचे तोंडां पळयले शिवाय आमकां पर्याय ना म्हणून. सो वयर दिल्ली तोंडां 2 वटेन आनी हांगा खंय तरी एक बाबा आमी एकमेकाचे तोंड पळोवपाची गरज आसा अशें सांगपाचो प्रयत्न. विजय सरदेसाय तर थंय ताणें सामकें ढुंकूनही पाहिले नाही म्हणटा पळय अशी तुगेली परिस्थिती आहा कालची त्या मिटिंगेक. हय आनी विरेश बोरकारान तर तागेले फाटली असेंब्ली सावनच तागेले इकला चलोरे चलिल्लें बरोबर तागे तो स्वतंत्र झेंडू घेवनूच आशिल्लो. विजय सरदेसाय परत सांगताले की आपूण काँग्रेसीचो प्री-पोल अलायन्स म्हणून पण त्या पोझिशना भितर फर्स्ट टायम तुका बदल जालो दिसता. बरोबर कारण फाटले खंयच्योच मिटिंगो विजय सरदेसायान असल्यो ज्यो जॉयंट मिटींग असेंब्ली पयलीं आपयल्या त्यो तेणी मिस करूं ना. ते येताले थंय वांगडा प्रेस कॉन्फरन्स बी तेंची जाताली. हे पावट मातशें वेगळें आहा पण सगळ्यांनी आपले परीन आपली तयारी केल्या. जशी सगळ्यांत चड तयारी केल्या म्हणटा आमी विजयान 12 तालुके कवर केले. 12 तालुके म्हणजे सगळ्यो 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी. थोडे कडेन तांकां तसो रिस्पॉन्स मेळनासलो जंय तेणी उलोवन दाखयला 70 आपल्याक 70ची सभा बिचोलेन 70ची मिटींग बिचोलेन घेवची कारण हॉल सुद्दां दिवपाक रेडी ना. सो तेणी आपली तयारी केल्या. काँग्रेसीचे आपलो एक एग्रेसीव वचो ना बट तेंचो तो संविधान बचावचे हितून मिटिंगो जाताले पळय न्हू तितून खुबशे लोक तांकां मेळटाले इनपूट दिताले त्यो गजाली जाताल्यो. आरजीचो आपलो एक सेटअप आहा. आरजी कडेन लोक वयता आपले प्रश्न घेवन खुबशे तो एकटो तरी आमदार आसलो न्हू गोंयभरच्यान तेजो तो सेटअप आहा तितल्यान ताका प्रश्न पावता आपले तरेन काम. सो थंय 7 जाण जे परफॉर्म करतले पळय न्हू ते सगळेच ऑलरावंडर कशे करतले पण टीम दिसतली काय ना हेजो प्रश्न आहा. टीम कशी काम करतली काय टीम दिसतली जाल्यार ती तयारी पयलीं जावपाक जाय आसली. कारण जेन्ना तूं 33 जाणांच्या सरकारा अगेन्स्ट थंय उलयता तेन्ना 33 जाणांच्या सरकारा अगेन्स्ट उलयता तेन्ना तेंचे प्रश्न आसता रिटर्न चड मेन फोकस आसपाक जाय तो क्वेश्चन आवराचेर. आतां क्वेश्चन आवर 40 जाणांची असेंब्ली स्पीकर डेप्युटी स्पीकर काडलो 12 मंत्री काडले जाल्यार जे उरता पळय न्हू तितून 7 जाण हे ऑपोजिशन आनी 19 जाण हे रुलिंगांतले प्रश्न घालतले. हे जेन्ना प्रश्न घालतले एकट्याक 15 प्रश्न अनस्टार आसता आनी स्टार 3 प्रश्न आसता. सो जेन्ना लॉट्स जाता तेंचो जे लॉटरी लागो जाय म्हणटा तूं क्वेश्चन आवर येतलो जाल्यार पयले 4 तरान येयलो जाल्यार तुजो क्वेश्चन येवपाचे चान्सीस आसता कारण फाटले पोस्टपोन काय क्वेश्चन म्हाका काय ना दिसता म्हणजे ते डायरेक्ट येवपाक. सो ते तूं मॅच करतलो आनी तेंचे भितर 4रांतले 2 तरी आपले हाडटलो जाल्यार क्लब क्वेश्चन इज द ओन्ली ऑप्शन. बरोबर हें करतलो जाल्यार पयलीं मिटींग जावं जाय बाबा ह्या विशयाचे आमी 4 जाण घालुया. सो तुजो कोणाचो एकट्याचो लागलो आमकां मेळटलें हें जावं ना. मिटींग काँग्रेसीन केन्ना आपयल्या काल लास्ट डे ऑफ क्वेश्चन घालपाचो लास्ट दिसाचो पयले 15 दीस तेंच्यांनी यूजूच केलो. बट क्वेश्चन घालपाचे प्रोसिजर स्टार्ट जावच्या पयलीं जर मिटींग जाल्ली जाल्यार सगळें प्लॅन जालें स्ट्रॅटजी प्लॅन करपाक वाव बरें पडटलें आनी तेन्ना मिटींग जाल्यार ती फुडें ती बिस्कटच वयची नासली. पण हांगासर मागीर ती वेगळे वेगळे कारणां आहात. विजय आतां म्हणटा पळय येवना बी म्हणून विजयान आपली वेगळी केली आनी ताका फाटली इतिहास विजयान पयलीं एडोन दिल्लो आनी तेणी कांय कॉम्प्रोमायजीस करपाची तयारी दाखयल्ली एके कडेन येवपाक काँग्रेसीचे आमी जेन्ना ताका विचारलें. सो तेजो थ्रेट एवढेच्या खंयच्या ग्रुपाक दितलो जाल्यार तेवूय बी प्रयत्न करनासतले की हें नाकात बाबा हो शायन जातलो येवन आमच्या कितें जालें जाल्यार तो शायन जातलो तो ना असो बी प्रकार आसता. तांच्या संविधान बचाव यात्रेचे दरम्यान काँग्रेसीच्या लिडरांनी आपल्याचेर एलिगेशन केलां अशी भावना गोवा फॉरवर्डाच्या ग्रुपा भितर तयार जाली. मागीर तांणी काँग्रेसीचेर फार मारपाक स्टार्ट केले. सो व्हिडिओ येयल्लो की बिचोले एके मिटिंगेन तो विजयान कितें कन्वर्ट केला म्हणटा आनी काँग्रेस जर ताका खरोच आपलो पार्टनर म्हणून पळयता जाल्यार तो एक डिफेंड करपाक काँग्रेसीचो चान्स आसलो की जे कितें विजयाच्या टायमार कन्वर्जन कितें जालां तें फुडल्या सरकारान ते उडयलें न्हू. हय सो बाबा ते उडयले आतां कितें आतां हे नवे सरकाराच्या गजाल कशी आहा की जनरली म्हणटा की अ वीक इज अ लॉंग टायम इन पॉलिटिक्स म्हणून. सो ते हिडोन ते हे 15 दीस
हाजे मदीं एक वीक मेळत न्ही 15 दीस मेळ्यार कितलो व्हडलो तुगेलो टप्पो राजकारणा भितर ते आमकां दिश्टी पडटा. भुमिका बदल्ल्यो, एकमेका बरोबर वचपाचें आनी कॉम्प्रोमायज करपाचें सोडूनच दी, एकमेकाचें तोंड पळोवपाचें ना मिटिंगेक, इतल्याचेर गजाली पावल्यो सगळ्यो. सो ही जी परिस्थिती आसा पांडुरंग बाब, हांव कित्याक म्हणटा, लौकिकान बरो इशू काडलो की प्रत्येक जाण अभ्यास करून वतलो, पण ती टीम म्हण काम करतले काय कितें? कारण फाल्यां जर प्रत्येक जाण जर वचून ताणें ठरयलें प्रत्येकान की हांव सगळे जाण आमी 6 मारतले म्हणून, बरोबर, आनी एकट्यानय जर ठरयलें की आपूण बाबा रावन खेळपा जाय, आपल्याक एकवटेच्यान सायड धरपा जाय, प्रत्येक मनीस जर शायन जावपाक गेलो जाल्यार तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी की तो आपल्याच सायडीच्या दुसऱ्या एका आमदाराक काटश्या दिवपाक शकता, बरोबर. तुका कितें दिसता, हे टीम तर नाच, टीम स्पिरीट तरी आसतलें? प्रमोद, म्हाका दिसता की आसतले, कारण हेज्या पयलीं सुद्दां न्ही खूब फावटी लास्ट सेशनाक सुद्दां एकदां की हेंची अलायन्स जावंक नाशिल्ली, म्हणजे एके कडेन रावया म्हणून. प्रेस कॉन्फरन्साक घेतली की मागीर थंय भलतेच कोण तरी फुडें येवन उलयतलो आनी हेजी तोंडार हे सायडीन, दुसऱ्या तोंड ते सायडीन. सो हे केन्ना नाशिल्लें. तेंच्या भितर न्याय बीन तें जावपाचें मुश्कील आहा तें. लास्ट टायम उलयलें तेजेर, बरोबर, कठीण आहा तें. पूण सेशनाक जेन्ना सुरू आसता एसेंब्लींनी तेन्ना आमी पळयलां की जेन्ना स्पिकराच्या हेज्या मुखार आसना मुखार वचपाचें आसता किंवा उबें रावपाचें आसता तेन्ना 7 जाण ते वांगडा आसता. आनी म्हाका अजून हें आसा की ह्या सेशनाक सुद्दां गोंयकार हांकां लायव पळयता म्हणून खबर आहा. गोंयकार सगळे पळयतात न्हू टीव्हीर हांकां. मनाक नासली तरी नाची दवरून तुगे करतले, दवरून तांकां एकामेकाक सपोर्ट करचोच पडटलो. आनी तातूंत युरी आनी विजयची भुमिका जी आहा ती ते पळोवची पडटली. हेज्या म्हणून युरी आनी गोवा फॉरवर्ड हे म्हणून तांकां पळोवचें पडटलें की ते कशे तरेन तेचेर काम करतात ते. तिसरो जो इशू काल आयलो, कालचो दीस म्हाका दिसता सारको भरगच्च आशिल्लो आमचे खातीर. तो म्हळ्यार वादग्रस्त विशय, जंय सभापती तुगेले विधिमंडळ पक्षाच्या बसकेक गेले म्हणून जो बोवाळ जालो तो, ताचेर तुगेले मेन स्ट्रीम मिडिया धरून सोशल मिडिया मेरेन सगळ्यांचे कमेंट्स आयले की अधिवेशनाच्या तोंडार, हरशीं बी अधिवेशनाच्या तोंडारूच न्ही, हरशीं बी सभापती विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीक वचपाक शकना. एटलिस्ट इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, कारण तो सभापती. तातूंत जेन्ना तो अधिवेशनाच्या तोंडार वता आनी अधिवेशनाची स्ट्रॅटजी ठरोवपाक जी विधिमंडळ पक्षाची बैठक आपयल्या त्या बसकेक वता, नक्की कितें घडलें लौकीक? काल एक्चुली रमेश तोडकरचे स्पिकरा ते मिटिंगेक लेट पावल्या, पूण येवपाची कितें गरज आसली असो प्रश्न. ते मिटिंगेक येवपाची कितें गरज आसली? आमी जर सभापतीचे पळय आमी पयलीं आयकताले, म्हणजे आमी फिल्डार बी वयच्या पयलीं सभापती जालो की तो पक्षाचो तितूंतल्यान भायर सरतालो, इतलें न्युट्रल आसपाक जाय तें पोजिशन. आतां कशें आहा की सभापती जालो तरी ही विधिमंडळ गटाची बसका जाली, पार्टी मिटिंग्स आसता, जर सेंट्रल लिडर येता थंय सभापती वयता, फाटले सभापती वयताले, हेवूय सभापती वयता. कोर ग्रूप म्हणून आसता तो कंप्लिटली पार्टीचो हे आनी पॉलिसी डिसिजन सरकारा वटेन बी सरकाराच्या सूचक हेतूंतल्यान सरकाराक सुचोवपा खातीर घेवपी कोर ग्रूप, थंय सुद्दां सभापती आसता. एक्चुअली हे सगळे प्लॅटफॉर्म हरशीं सभापती जाले की ते एवॉयड करपाक जाय. तुजी ती न्यूट्रल इमेज ते खुर्चेक प्रॉब्लेम करता. आनी ब्रिफिंगूय करता आसतना सगळ्या मिडियाक सांगलां, दामून सांगलां वा मुख्यमंत्र्यान सांगलां, ही मिटिंगूच त्या कामा खातीर आसली, एसेंब्लीची तयारी हे सगळे. आनी त्या मिटिंगेक तो एंट्री मारतात चुकी जाता. त्या खातीर रिएक्शन मागीर ओपोजिशना कडल्यान तशी येयली की बाबा कॉम्प्रोमायज जाता म्हणून ते पोजिशन. सो ती रिएक्शनूय सारकी आसली, कित्याक ही तरी मिटींग एवॉयड करपाक जाय आसली. बाकीचे पार्टी कडेन मातशें पार्टीच्यो मिटिंगो आसता ते मातशे जर थंय सरकाराचो काय भाग ना म्हणपाक, ही मिटिंगूच अशी आसली की सभापतीन येवपाक जायनासलें. हय, एरर ऑफ जजमेंट पांडुरंग बाब, सभापतीच्या अजून एरर ऑफ जजमेंट म्हणया. काल जाल्या उपरांत आमी खूब रिसर्च केले जाल्यार ते रिसर्च कितें सांगता की सभापती हो त्या राजकीय एखाद्या पक्षाचो मेंबर आसता. बरोबर. सभापती हो घटनेची कितें वेगळे स्वतंत्र अधिकारिणी नीती, इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी नीती, जाल्यार तो खंयच्या तरी पार्टीचोच मनीस आसता. म्हणून तो केन्नाच डिस्क्वॉलिफिकेशन पॅटिशन जर आपल्या पार्टीच्या हेजेर जर आसत जाल्यार तो दिना. कायदेशीर ताका पक्षाच्या मिटिंगेक येवपाक हाडपाची खंयच तरतूद ना, कायदेशीर ना. मोरली नैतीक हेतून तेणी येवपाक जाय. गजालींचो शिश्टाचार पाळचो पडटा न्ही, तो पाळचो पडटा. ताणें ती अवॉयड करपाक जाय आशिल्ली अशा पद्दतीन. अशें ते सारकें आहा तुजें, अवॉयड करपाक जाय आशिल्ली, पूण ताका आडोवंक शकना हें आसा. मागीर आतां नवीन प्रेसिडंट्स तयार करपाक लागल्यात लौकीक. ते प्रेसिडंट्स कसले जाचेर तुवें म्हाका दिसता की सांगचें. हांव तरी मातसो चक्रावन गेलो ते नवीन प्रेसिडंट्स तयार जाता ते पळोवन. तातूंतल्यान आनी फुडें कितें निर्माण जाय देवा खबर.
भारतीय जनता पक्षान एक कमिटी अपॉइंट केली टॅक्सीच्या विशयाचेर की तुगेले हें ठरोवपाक की हे विशय हो कसो मुखार व्हरचो काय म्हणून बरोबर. आनीक त्या कमिटीचो चेअरमॅन केलो चीफ मिनिस्टराक सारकें पळय हांव चुकतालें म्हाका सांग. सरकारान ऑलरेडी टॅक्सीच्या विशयाचेर एक एग्रिगेटर पॉलिसी पब्लीक डोमेना भितर घाली, ताजेर सजेशन्स ऑब्जेक्शन्स घेतली, ताजी स्क्रुटिनी सद्याक चालू आसा बरोबर. खंयची पॉलिसी जेन्ना पब्लीक डोमेनाक वता आनी नोटिफाय जाता पांडुरंग बाब तुवें हांव चुकतलें म्हाका सांगचें ताजेर त्या डिपार्टमेंटाचे उचेले अधिकारी धरून सेक्रेटरी लेवल अधिकारी बरोबर सही मारतात, मंत्री सही मारता आनी मागीर जेन्ना ती नोटिफाय जाता तेन्ना मुख्यमंत्री सुद्दां ताजेर नदर मारता आनी मागीर ती नोटिफाय जाता बरोबर. हे सगळे प्रक्रिये करून जेन्ना आतां स्क्रुटिनी चालू आसता तेन्ना एक कमिटी पक्ष ठरयता की आमी तयार करता म्हण. त्या कमिटीचो अध्यक्ष कोण मुख्यमंत्री. ज्या मुख्यमंत्र्यान कितें केलां 2 म्हयन्या पयलीं ती पॉलिसी पब्लीक डोमेनाक घालून सजेशन्स आनी ऑब्जेक्शन्स घेतल्यात. आनीक ताज्या मुखार अजून हांव उलयतना हांव असो कन्फ्यूज जाता. ती कमिटी कोणा रिपोर्ट सबमीट करतली सरकारा खातीर आसतलो रिपोर्ट पार्टी खातीर आसतलो पार्टी खातीर सुद्दां आसलो जाल्यार तो सरकाराक सुचोवणी करपी आसतलो बरोबर. सरकाराक सुचोवणी करपी रिपोर्ट सरकाराचो हेडूच मनीस आहा तो घेतलो अशें जालें तेतून. सो आर यू फाल्यां सांगतलो पार्टीन दिल्लो रिपोर्ट हांवें भायर मारलो म्हणून ना ते तूं खूब मुखार पावलो हांव ताच्या पयलीं आसा. सो फाल्यां मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षते सकल आशिल्ली कमिटी अहवाल तयार करतली आनी ती मुख्यमंत्र्याक सबमीट करतली. काल दामून जेन्ना बायट दिली पळय न्हू तेन्ना ताणें म्हटलें मुख्यमंत्री अंडर कमिटी आनी ते रिपोर्ट तयार जाल्या उपरांत तो मागीर कोणाक दितलो मुख्यमंत्र्याक दितलो आमकां कॉपी येतली पण एक्चुअली कमिटी तेंच्या अंडरूच आमी ते बरोबर पार्टीच्या लेवलाचेर हें जातली तेणी अध्यक्ष आसले तरी न्हू पार्टीच्या लेवलाचेर तेचे सगळे गजाली जातल्यो आनी मागीर ती पोस्ट म्हणून मुख्यमंत्र्याक वचपाक जाय ते पोजिशनाक अशें जालां तेजो अर्थ न्हू बरोबर. आनी पार्टीच्या लेवलाचेर जी कमिटी आसा तो चेअरमॅन मुख्यमंत्री आसा. सो ती मग कन्फ्युजिंग म्हणजे तो विषय कसो त्या कमिटीचो चेअरमॅन जर पक्षाचो अध्यक्ष आशिल्लो जाल्यार आणि तो पक्षाचो अध्यक्ष जर पक्षाच्या लेवलाचेर एक हालचाल करून जर एक अहवाल तयार करता आणि ते गव्हर्नमेंटाक जर सबमीट करता जाल्यार वूड हॅव बीन स्टील अंडरस्टँडेबल. हे गणित म्हाका कळना तुका कळटा. आमकां मातशें कन्फ्युजन जालें ते येयले उपरांत आनी हे केन्ना जालें जेन्ना सरकारान ऑलरेडी तेजेर खूब डिस्कशनां करून म्हणजे खूब दीस चर्चा आसली तेजी चालू. मागीर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सेक्रेटरी लेवल काल आनी दामून मदीं म्हटलें IAS ऑफिसर जे दिल्ली बेंगलोर पळयता तांकां गोंय कितें तें कळना म्हणून तेंचे कडल्यान मिस्टेक अशें तेंचे कडल्यान ते अश्यो गजाली जाता म्हणजे डायरेक्ट IAS एक गजाल आसा ताणें IAS ऑफिसराक दोश दिलो पण तीच मिटींग जावच्या इफ आय एम नॉट मिस्टेकन 1 वरभर पयलीं आमचे बरोबर मोविन बाब आशिल्लो हेडोनाक आयिल्लो तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. त्या मिटिंगेच्या 1 वर पयलीं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आमच्या शोचेर ही पॉलिसी डिफेंड करून गेला. तो IAS न्हू आनी तो गोंयकार. हय तो गोंयकार आनी तो IAS ऑफिसर न्ही बरोबर. सो पांडुरंग बाब हे जे नवीन प्रेसिडन्स तयार जाता ह्या प्रेसिडन्साचेर तुजे एक्सपर्ट कमेंट कितें. पयलें म्हटल्यार पॉलिटिकल पार्टीन कमिटी करून सरकाराक अहवाल दिवप हें हांव फर्स्ट टायमच आयकता. ती ज्या पार्टीचे सरकार ज्या पार्टीचे सरकार सत्तेर आसा ती पार्टी बरें आनी जो सरकाराचें नेतृत्व करता तेंच्या अंडर पक्ष कमिटी काडटा हें नवें आयकता. सो म्हाका दिसता की सरकार लेवलाचेर रिव्यू कमिटी जावपाक जाय आसली आनी भितर कांय भागांतले जे टॅक्सी रिलेटेड MLAs आसात कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तांकां थंय कमिटी घेवपाक जाय आशिल्लो. रिव्यू कमिटी सरकार लेवल जावपाक जाय आशिल्ली आनी तेजो सरकारी अधिकारी आसपाक जाय आशिल्ले टेक्निकल गजाली समजून घेवपा खातीर. हे हांव फर्स्ट टायमच आयकता की पार्टीन एखादी 11 मेंबरांची कमिटी काडली आनी पार्टी आपणाकूच रिपोर्ट दितली. ताजो लिडर जो आसा मुख्यमंत्री आसा मुख्यमंत्री आपणाकूच रिपोर्ट दितलो आनी मुख्यमंत्री ताचेर मागीर डिसिजनय घेतलो. मुख्यमंत्र्या बरोबर चर्चा करतलो. दुसरी गजाल जे IAS ऑफिसराचें म्हटलं तांकां कांय खबर नासता म्हणून IAS ऑफिसराकच तुमी थंय बसयल्लो आहा न्ही डायरेक्टर म्हणून सेक्रेटरी IAS ऑफिसरच आहात न्ही तुमकां जाल्यार गोंयकार ऑफिसर तेन्ना दिसोंक ना गोंयकार ऑफिसराक घालचें आनी ताका मातशें तेणी मातशें सगळे भावना समजून घेवन लोकांच्यो रिपोर्ट करून ती पॉलिसी तयार करची दिसोंक वाटलो तुमकां. बरोबर पॉलिसी तयार केली तेन्ना ती फक्त IAS ऑफिसरांनी केली अशें ना न्ही तेजे मंत्र्याची सायनान ताजेर. आनी IAS लेवल जर ब्रेन जाय तुमकां जाल्यार गोंयांत आतां अशे ऑफिसर आहा जे प्रमोट जावन IAS जाल्ले आहा. बरोबर अशे ऑफिसर आहा जे कितलींशींच वर्सां GP गोवा सर्विसीन आसतना ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर आसले आमचो
एक ऑफिस आता आय एस तो आनी ते आतां आय एस जावन गोंयान परत येयला म्हणजे तूं भायल्या स्टेटीन बी काम करून अशें तर आय एसूय मेळटालो गोंयकारूय मेळटालो आनी गोंयचे विशय समजपाचो मेळटलो थंय ऑफिसरूच कसो घातलेलो सोपयतना इतलेंच म्हणत की चुकीच्या प्रेसिडन्साचो दाखलो दिवन आनीक चुको करप हें म्हाका दिसता की टाळप बरें आनी त्याच बरोबर भविश्या खातीर आतां चुकीचे प्रेसिडन्स तयार करप हें तर म्हाका दिसता सामकेंच टाळप बरें कारण एकच की हें असले चुकीच्या प्रेसिडन्सांतल्यान ना गोंयचें बरें जाता ना सरकाराचें बरें जाता ना पक्षाचें बरें जाता मागीर तें करप कित्याक हो एक मोठो प्रश्न ह्या प्रश्नाचेर हांव थांबतां लौकीक बाब पाटण बाब थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पवित्रवाद प्रुडंट नमस्कार